Sacramente te आराधना को अमित पहलजान सिरुलें गीत अमी गायन करिया आई ले आऊँगा बात तुझे चरणी पाउंड संको 20 पीच नंबर 20 आई ले आऊँ बापा तुझे चरणी करचक स्तुति आराधना आयल्यां बापा तुझे चरणी करचक स्तुति आराधना देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार आराधन बापा 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 जिसुराया मोगल इष्ट करता स्तुति आराधना जिसुराया मोगल इष्ट करता स्तुति आराधना जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार जीवनासा जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार आराधन जिसू 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 पवित्रज्ञा पाराक्लेता करता स्तुति आराधना पवित्रज्ञा पाराक्लेता करता स्तुति आराधना अज्ञात रावतान कुर्पेन भरता सर्पण करता नमस्कार अज्ञात रावतान कुर्पेन भरता सर्पण करता नमस्कार आराधन अज्ञा 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 हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा जेजू या पवित्र सक्रमेंतान तू परत करोसो हजर आसाय, आमचे खातीर तू राखोन आसाय. आमी तुजी भुरगीं तुजे मुखार सरपटल्या. प्रत्येक जावन तुवें बसयलेल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक पण जोडच्या खातीर आज आमी विशेष तरान तुज्या पांयांतळ आमी आसा. पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. तुवें बसयलोय आनी त्या बसयलेल्या प्रमाणे तुज्या पवित्र आत्म्याक आपोस्तलांचेर, तुज्या आवयचेर, मुर्यमायेचेर, आख्या पवित्र सभेचेर तुवें वतलाय. आज त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेवच्याक, आमचे काल जमाना त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन भरच्याक आज आमी हांगासर आसा. सोम्या आमचेर हरी एकल्याचे तुजी नदर घाल. सोम्या आमचे काल जमाना नितळ कर, निर्मळ कर. आमकां हरी एकल्याचे तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन भर. सोम्या अभिषेक कर. सोम्या त्या कृपेन भरलेली आमी सदांच तुका विश्वासी रावो, तुका साक्ष रावो, तुका प्रगट करूंक, तुजे खातीर आमचे जिवीत जियो. आमकां हरी एकल्यागे आदार दी. सोम्या आमचे संगत राव. सोम्या आनी यथेश्ट मापान, भरपूर मापान तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर हरी एकल्यागे वत आनी आमकां हरी एकल्यागे त्या पवित्र आत्म्यान माग. सोम्या थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सक्रमी बसया मोगाचेनो. या पवित्र सक्रमेंता मुखार आमी आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचो देव त्रिएक देव जावन आसा. तेग जण सांगता आमचो देव जावन आसा. देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. आनी तातूंत जेजून म्हणली उतरां आमी उडासा काडल्यान जाल्यार जे कोणें पुताक पळयलां ताणें बापाक पळयलां. आनी जे कोणें पुताक पळयलां तांचेर पवित्र आत्मो येतलो. पवित्र आत्मो तांकां अभिषेक करतलो. पवित्र आत्मो तांकां मागतलो म्हूण जेजून बसयलें. तातूंत त्या जेजूतय आमी त्रिएक देवाचे रूपणे आमी देखता. मोगाचेनो त्रिएक देव आजार आसा, सांगता ते आसात. ते तेगी सांगता वावुरतात. मोगाचेनो तांचो वावर तेगांचो सांगता आनी तांचो तो एकवट, तांच्या मदलो तो मोग व्हरतो आनी बळवंत जावन आसा. तातूंत ह्या भोव पवित्र साक्रमेंतांत ज्या जेजूक आमी पळयता आसतना त्या जेजूतय बापाक आमी पळयता, त्या जेजूतय पवित्र आत्म्याक आमी देखता. मोगाचेनो कित्याक आमचो देव एकवटीत देव जावन आसा. आमचो देव त्रिएक देव. मोगा भवन आनी भयणीनो, त्या देखून उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 6 आमी वाचले जाल्यार ती उतरां देवान म्हणली, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. आमच्याच रुपाचो. कोणाच्या रुपाचो? त्रिएक देवाच्या रुपाचो, बापाचो, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या रुपाचो. ते तिगी जण एकवटीत, ते तिगी जण सांगता. त्या देखून आमी पळयता देवान म्हणली उतरां संवसार आसतना आमच्याच सारक्याचो, त्या गायीच्या सारक्याचो मनशाक आमी रचुया. मोगाचेनो आनी ते त्रिएक देव सांगता आसा, सांगता वावर करता. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, मत्तेव वाचोवांचेर अध्याय 3 वाक्य 16-17 आमी वाचले जाल्यार जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताना आकाश उक्तो जालो. देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणें देखलो आनी आकाशांत जावन एक ताळोय आयकलो, ओ म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो. परत या जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या घडीता वेळार त्रिएक देवाचें हाजरपण आमी पळयता. बाप आसलो, बापाचो ताळो आयकलो, पूत आसलो, पवित्र स्नान घेतलो आनी पवित्र आत्मो ताचेर देवलो. मोगाचेनो सांगता परत ओ त्रिएक देव सांगता वावर करता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आनी ह्याच त्रिएक देवाच्या नांवान जेजून मिसांव दिवन आपोस्तलांक धाडिल्लें. मत्तेव वाचोवांचेर अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 19 देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शिस्त करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया. ह्या त्रिएक देवाच्या नांवान
मिसाव मुंदसनोरंक अभिषेक करूंक जेजून तांकां धाडिल्लें आपोस्तलांक मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमचो देव त्रिएक देव आमचो देव सांगत आसा एकवटीत आसा बळवंत आमचो देव मोगाचे न्हू त्या देखून आमी त्या जेजूतय ह्या त्रिएक देवाचें रूपणें आमी देखया प्रत्येक जण पवित्र आत्म्याचें हाजरपण त्या जेजूतय आमी बगया मोगाच्यान कित्याक त्या जेजूनूच ताच्या सांगता आसलेल्या त्या आत्म्याक आमचेर धाडटा आमचेर वत्ता म्हणून बसयलो मोगाचे न्हू आनी असल्या पवित्र आत्म्याक घेवच्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागच्याक ह्या भोव पवित्र मंदिरांत आमी सांगत आसा मोगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे धांबया मोगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू त्रिएक देवाक आमी आराधन करतना त्रिएक देवाक आमी मान करतना प्रत्येक जावन पवित्र आत्मो तो देव जावन आसा देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो त्रिएक देव तोय बळवंत सकत जावन आसा जर तर ह्या पवित्र आत्म्याचे सकत आमच्या कुडींत आमच्या जिवितान वाडली जाल्यार आमचे जिवीत नंदन आमचे जिवीत सार्थक आमचे जिवीत आशिर्वादीत मोगाचें न्हू ते देखून आज आमी प्रत्येक जावन हे त्रिएक देवाक आराधन करतना स्तुती करतना पवित्र आत्म्याची प्रत्येक कृपा मजत म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी प्रत्येक जावन मागया मोगाचें न्हू तुमची जबाब आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या रचनेच्या सुरवेर आसलेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या रस हो संसार रचतना हर एक संगती मांडावळीन घाल्लेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या रचनेच्या वेळार हर एक संगती पवित्र केल्लेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांच्या जिवितांत रायाच्या जिवितांत तुजी सकत परस जळयलेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या जेजूच्या जिवितांत विशेष तरान आजार आसलेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या वेळार ताचे वयर देवून अभिषेक केल्ल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या जेजून बसयलेल्या मजतदारा आराधन तुका पवित्र आत्म्या जेजून आमकां दिल्ल्या भोव पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचेर देवून आयिल्लेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आपोस्तलांक सक्तेन नव्या जिवान भरलेल्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आख्या पवित्र सभेंत बळवंत तरान हाजर आसच्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक बळवंत करच्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या पवित्र सभा बळवंत तरान चलोवन व्हरच्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या अजुनी पवित्र सभा जिवाल दवरूंक वावर करच्या पवित्र सभेंत पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक विसोन करतना हाजर आसच्या आराधन तुका पवित्र पवित्र सभेच्या विसोन काडलेल्यांक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागच्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करतना त्रिएक देवाक मान करून आमी गीत आमी गावया नमान तुका देवा बापा नमान तुका देवा पुता नमान तुका पवित्र आत्म्या सकड आमी उबे रावया पान नंबर 13 ताळयो पेटोवन संतोषान ह्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करया आमी स्तुती करया मोगाचें देवा बापा जीवित दिल्या सदेवंता सर्गा संसारात रास करतेल्या ऐमा तुका येरस्तारा नमन तुका देवा बापा जीवित दिल्या सदेवंता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरस्तारा महिमा 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 महिमा
तुका संसारात उसवाट हाट आयल्या अर्गां तुका सोडवून दारात प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मोनी जाल्ल्या दैवीक सत्ता संसारात उसवाट हाड आयिल्ल्या अर्गां तुका सोडवून दारात दनिया अर्गां सोनिया अर्गां दुनिया सोमिया गुलाब तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या मुळवून सता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका पुरपेवता ओ गुलाब तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बोळवून सता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका पुरपेवता स्तुती महिमा स्तुती धनिया स्तुती स्तुती महिमा स्तुती दुनिया अरदान तुका पवित्र आत्म्या नमान तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया मोगाचेनो मोगा भवन आनी भयणीनो पवित्र सभेचेर आमी नदर घाली जाल्यार आज कॅरिस्मॅटीक रिन्यूवल मुवमेंट आख्या पवित्र सभेंत इतलें बोळादीक जालां जाल्यार हे पवित्र आत्म्याचें एक वर्तें देणें जावन आसा मोगाचेनो ह्या पवित्र कॅरिस्मॅटीक रिन्यूवला मुखांत आख्या पवित्र सभेंत जायते नवे साव ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बोळान वाडला मोगाचेनो आनी जायती पवित्र सभा बोळवंत जाल्या आनी जायत्यांच्या जिवितांत आत्मीक तरान वाडोवंक आत्मीक तरान दादोसपण जोडोवंक देवाक लागीं येवंक देवाचो अनुभव जोडोवंक हें आदार जालां म्हळ्यार खंडीत सूख जावचें ना मोगाचें हें सत जावन आसा त्या लागून पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत बोळादीक तरान वावर करना आसा बोळादीक तरान पवित्र आत्म्याचें आजारपण आसा मोगाचें न्हू त्या लागून ह्या पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करतना ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी अत्रेकतना परत नव्यान पेंतेकोस्त म्हज्या आनी तुमच्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाय आनी ह्या पवित्र आत्म्याची सकत मजत करपा आमच्या जिवितांत वाडोवंक जाय मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून तू सांबावलो एफेसकारां बरोवन अध्याय 1 वाक्य 13 आनी 14 म्हणटा तुम्ही क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरलेल्या वेळी बसवणेच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान
तुम्ही देवाची परसा जावंक पावल्यात तारिकून पवित्रत्म्यान आमचेर मोर मारलेल्यान कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताचेर पातयेनी दवरली जेजू क्रिस्तान त्या पवित्रत्म्या बसयलो आनी त्या पवित्रत्म्याची मोर आमचेर पडल्ल्यान आमी देवाची परसा जावंक पावल्या देवान विसून काडलेली परसा आमी जावंक पावल्या तारिकून जेजून म्हणली उतरां हांवें तुमकां विसून काडलेल्यान कोलोसेकरांक बरयलें पत्र सांबावलान अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा तुमी देवान विसून काडलेली ताका मोगाची तारिकून आमी हर एकली देवाची परसा ह्या पवित्रत्मेच्या मोर आमचेर पडल्या वरवीं देवाची परसा आमी जावंक आमी पावल्या मोगान भवन आनी भयणीनो तारिकून वाक्य 14 म्हणटा आपली म्हूण कर्ण घेतल्यांक देवान सुडका दिल्ल्या वेळार ताणें आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लाभतलें म्हूण पवित्रत्मस मुंगड देणे कसो ताणें दिला तसो देवाची प्रतिज्ञा तारिकून पवित्रत्म देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो पविस्नानाच्या साक्रामेंता मारिपाक ह्या पवित्रत्मेचें येणें आमच्या थंय हर एकल्या थंय जाला मोगाचें न्हू आनी विविध साक्रामेंता मारिपाक आनी प्रत्येक जावन तिरावण्याच्या क्रिस्माच्या साक्रामेंता मारिपाक ह्या पवित्रत्मेची मोर आमचेर हर एकल्याचेर पडल्या मोगाचें न्हू ती मोर आमचेर मारल्या आमी पळयता खंयच्या एका पत्राक वा कागदाक वा एका नोटिसाक सील घालतना मोर मारतना ताका चड व्हॅल्यू मोल चडटा ताका आनी तारिकून आमकांय पवित्रत्मेची मोर पडल्या वरवीं आमी सडीत तारान मोलादीक देवाक सेरवाल्ली देवाची परसा जेजू क्रिस्ताची कुडीचे सांदे पवित्रत्मेचे मंदिर म्हणलें तें परगट जालां मोगाचें बळादीक तरान तारिकून आमचें जिवीत आमचें न्हय आमचें जिवीत देवाक संबंदीत मोगाचें न्हू आनी तारिकून हो पवित्रत्म आमकां नवें जिवीत दिता मोगाचें न्हू एक सोबीत जिवीत दिता एक बळादीक जिवीत आमकां दिता मोगाचें न्हू तारिकून पवित्रत्म्यान दिवचें नवें जिवीत जेजूचेंत जिवीत जावन आसा देवाच्या पुताचेर विश्वासाचें जिवीत तें जावन आसा तारिकून जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आनी रक्षक म्हूण आमी स्विकार करतना पवित्रत्म आमचे भितर आसचें एक नवें जिवीत आमकां दिता तारिकून ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आमचो सोडवणदार आमचो सोबी म्हणून मानून घेतना आमकां तो पवित्रत्म नवें जिवीत दिता नव्या जिवितान आमकां भरता मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा तारिकून पवित्रत्म्याचें आसरपण म्हज्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा आनी आमच्या जिवितांत आजर असो हो पवित्रत्म आमकां मुखार व्हरता आमकां मार्गदर्शन दिता मागण्यांतय आमकां व्हरता देवाचें उतार वाचूंक प्रेरण दिता रक्षण दिता सुखी आमकां तिदूंक आदार दिता बोगसूंक आदार दिता साक्षी जावन जियोंक शिकयता आनी जेजूची महिमा जेजूक महिमा दिवंक आमकां आदार जाता तारिकून आमचे थंय आसलो तो पवित्रत्म आमकां आनता परी सोडना एक सुरो सोडना आमकां सत्यवन करता आमकां बळवोन करता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो तारिकून पवित्रत्म आमचे थंय आसा आमचे थंय वस्ती करता आमी पवित्रत्म्याची जिवी मंदिरां बिडारां हें आमी आज परतून वळखून घे जाय मोगाचें आमी देवा बापा कडेन मागता देवा पुता कडेन मागता पवित्रत्म्याचो आमकां मस्त बरी विसार पडला पवित्रत्म्या कडेन आमी मागना मोगाचें काली थोडी बरी कांतारां म्हणटा कितलीं जाणां आमचें जिवीत पवित्रत्म्याक हर एक दीस आमी समर्पण करून आमी मागता कित्याक पवित्रत्म जेजून बसयलेलो मजतदार आमचो सांगाती बळवोन तरान आमचे सांगात आसून आमचें जिवीत चलोवन व्हरचो मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत नवें करचो आमचें जिवीत नवी कृत करची ती सकत पवित्रत्म्याची सकत जावन आसा तर एक घडी आमचे दोळे धांबया परत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें दोळे धांबया असल्या पवित्रत्म्याक आज आमी मागया मोगाचें म्हजें आनी तुजें जिवीत आमच्या हर एकल्याचें जिवीत पवित्रत्म्याच्या सक्तीन कृपेन भरच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आमचें थंय कितेंय उणेपण आसा जाता कित्याक आमचें जिवीत नितळ पवित्र जायते पवित्रत्म तो नितळ निर्मळ करता तारिकून असल्या पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ करूं आमच्या जिवितान आमकां भोगसूंक आमच्या जिवितान कितें उणेपण आसा तें पयस करूंक आमचें जिवीत नवीकृत करूंक आमकां तुजी गरज आसा तुजी मजत गरज आसा म्हण आमी पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें एजेकियल प्रवादी अध्याय 36 वाक्य 25 आनी 27 म्हणटा नितळ उदक हांव तुमचे शिवारतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो
तुमच्या कुडींतले पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. पवित्र आत्मो आमचें थंय असलें परिवर्तन हाडटा मोगाचें न्हू. आमचें थंय आसलें पात्राचें काळीज काडटा, मांसाचें काळीज, एक नवें काळीज, नितळ काळीज पवित्र आत्मो आमचें थंय घालता, आमचें थंय वत्ता भरता मोगाचें न्हू. ते देखून ही उतरां आमच्या हृदयाचेर हात दवरून आमी सांगात एक घडी बळया. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवारतलो, नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात, आनी तुमी नितळ जातल्या. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली, तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली, आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. नितळ करतलो. एक नवें काळीज, एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, हांव तुमकां दितलो. आनी एक नवो आत्मो, आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. हांव तुमच्या भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले, तुमच्या कुडींतले पात्राचें काळीज पात्राचें हांव काळीज काडटलो, हांव काडटलो. आनी तुमकां एक आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. मांसाचें काळीज दितलो. मांसाचें काळीज दितलो. मांसाचें काळीज दितलो. मोगाचें आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. देव पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत समर्पण करया. मोगाचें न्हू एकामेका भोगसूंक, एकामेका भोगसांनी दिवंक प्रत्येक जावन आमी करपा आमी मागया. असलेल्या पवित्र आत्म्या आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा, अस्गदगाय आसा, मेळेपण आसा, हें सगळें नितळ निर्मळ जावच्याक असलेल्या पवित्र आत्म्या आमचें थंय ये म्हूण आमी मागया. स्वागत पवित्र आत्म्या, म्हज्या जिवितांत तुका स्वागत पवित्र आत्म्या. आमी तशेंच बसून आमचो भाऊ हें गीत गायतना आमकां येता जाल्यार ती उतरां आमची गन घेवया, नाजाल्यार भाऊ गायता आसतना ही उतरां आमची गन घेवया. मोगाल भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याक आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पण करया. आमचे जिविताचो हर एक कोणसो पवित्र आत्म्याक आमी उक्तो करया. मोगाचें न्हू आमचें सगळें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपेन भरच्याक आमी अभिशेक जावच्या खातीर ह्या कडेन पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत समर्पण करया. पवित्र आत्मा आमच्या कुडींतले पात्राचें काळीज घालतलो, एक मांसाचें काळीज घालतलो, नितळ निर्मळ आमकां करतलो. तो देवाचो आत्मो आमकां ताचें बिडार म्हण घेतलो. मोगाचें न्हू तरी पूण आमचें जिवीत ह्या पवित्र आत्म्याक समर्पण करया, संपूर्ण शरणागत करया. मोगाचें न्हू आनी आमचें सगळें जिवीत आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी, आमच्या जिविताच्या हर एका कोणशांनी पवित्र आत्म्याचें सकत कृपा ह्या घडये वालच्याक पवित्र आत्म्या सक्तेन कृपेन आमी अभिशेक जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. सगळें आमचें जिवीत ह्या घडये आमी समर्पण कर. हें गीत आमी गावया. मोगाचें न्हू आमच्या जिविताच्या हर एका कोणशांनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करया. स्वागत पवित्र आत्म्या म्हणून आमी उलो मारया. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमच्या जिविताच्या हर एका कोणशाक ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आपोवन व्हरया. सगळें आमचें जिवीत तेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. नितळ निर्मळ आमचें जिवीत करच्याक, नवें जिवीत आमचें जिवीत जावच्याक, आमकां अभिशेक करच्याक, ताच्या सक्तेन आमकां बर म्हणून आमच्या संगत राव म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारून आमी गावया. मोगाचें न्हू तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सोबे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे, तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सोबे. तूं जिवीत दिवचें उदक सस्ताक वाळची बुजवंदार आनी बुदेना सगळें तुजल. बुजवंदार आनी बुदेना सगळें तुजल. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे, तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सोबे. पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत
स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापाक बगूंक ससनाच्या ससना म्हजें काळीज म्हजें नितळ मोन नितळ करच्या म्हजें काळीज नितळ जावन शाक म्हज्या काळजांत बक्षांनी दिवंक तुका पवित्र आत्म्या म्हजें थंय हांव स्वागत करता म्हणया आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमचें काळीज आमचें मन उक्तें करया स्वागत आमी करया स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापाक बगूंक ससना स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापा बगूंक ससना तूं जिवीत दिवचें उदार सस्तावळची सुंदर आणि बुद्धेना सगळे तू सरळ जीवित दिवचे उदार सस्तावळची सुंदर आणि बुद्धेना सगळे तू सरळ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही उभे राहूया देवाचे उतार आम्ही ऐकूया देवाच्या उतराचो नियाळ आम्ही करूया धर्मदत्ताची कृत्या दुसरो अध्याय पहिले तावन 4थें वाक्य पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आशिल्ले तेदवां एकसपणे कठीण जड वारें आयिल्लें बरी मळ भरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्य शक्ती प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले देवाचें उतार हें देवाची उपकार बशा आयच्या दिसा पदरा पांगासर आमकां एनॉयंटींग या अभिषेकपणो करच्या ह्या वक्ता मोगाच्या न्हू ह्या पेंतेकोस्ताचो अनुभव कितें म्हणलें हांवें तुवें जाणा सांगूंक जाय संक्षिप्त तरान हो एक नियाळ हांव तुमच्या मुखार आज आमी करता मोगाच्या न्हू हांगासर असो संक्षिप्त नियाळ जावन आसा लौकीक तावन अलौकीक जावचेंच पेंतेकोस्ताचो अनुभव जेजू आपल्या शिसांक मेळ्ळ्या वेळार जेजू जिवन जाल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक की घेया तुमी म्हजो श्वास पवित्र आत्म्या घेया म्हणलें आनी हर एकल्यांनी पवित्र आत्मो घेतिल्लो तरी पूण पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें जाल्लें
थवड पर्यंत लौकिक जीवन या लौकिक स्वभावान आशिल्ले ते सीस पेंतेकोस्ताच्या दिसा अलौकिक सुपर नॅचरल संगती तांणी पळयल्यो आनी अनुभव केल्यो. हांगासर आमी पळयलो वयता न्हू उज्याच्यो जिवो अलौकिक, अन्य भाशेनी उलयले अलौकिक, सुपर नॅचरल. हर एकल्या क्रिस्तावाक नव्या सोल्ल्यांत आमकां उलो दिता. हांवें तुवें अलौकीक तरान सुपर नॅचरल तरान जिवन जिवंक जाय. सर तर हांव तूं लौकीक तरान जिवन जिवन आसा, सामान्य जिवन जिवन आसा जाल्यार हांव तूं क्रिस्ताचो फटला उदारी ह्या नव्या सोल्ल्या प्रमाणे जियेता मनशाक ताका अर्थ ना म्हाकाचे न्हू. त्या देखून पयल्यान पयलें हांव तूं जाणा जाया अलौकीक ह्या सुपर नॅचरल पावर जावन आसा त्या पेंतेकोस्ताचो अनुभव पयलें सुवात. दुसरें आमच्या सगळ्यांच्या मतीन कशें आसा म्हळ्यार पेंतेकोस्ताचो अनुभव म्हळ्यार आंगान झुमझुम जावचें गे, दृश्यां पळोवचें गे, या गिफ्ट ऑफ हिलींग डिलिव्हरन्स तें पूर आमच्या मतीक येता. पूण उडास दवरया मोगाचें न्हू. पेंतेकोस्ताचो अनुभव खरो अनुभव जावन आसा, ताचो उद्देश जावन आसा अस्कत आसलो मनीस बळवंत जावन जेजूक साक्ष दिवचें. आनी आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायान 8वें वाक्य स्वामी जेजू म्हणटा, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. त्या देखून पेंतेकोस्ताचें अभिशेकपण जावन आसा. हांवें तुवें बळवंत जावचें आनी सर्वेस्पराक साक्ष जावचें. ह्या आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार सर्वेस्पराचो अधिकार ऑथॉरिटेटीव रिप्रेझेंटेटीव जावन हांवें तुवें सर्वेस्पराक साक्ष दिवची. चिंत्या मुख्यमंत्रीन एका मनशाक म्हजे कडेन धाडला तर तो मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारान तो येता आनी म्हाका पत्र दिता, कित्याक ताका मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा आनी हांव भोगता म्हाका तो मुख्यमंत्रीच आयला म्हणून. तर लौकीक एक व्हडलो एक अधिकार आसल्या मनशाक हांव तो तितलें भोगता जाल्यार सर्वेस्पराचो रिप्रेझेंटेटीव जावन सर्वेस्पराचो प्रतिनिधी जावन हांवें तुवें हेच्या कशें जावन आसा ह्या पेंतेकोस्ताचो पयल्यान पयलें हांवें तुवें ताचो अनुभव सोडचो. सर्वेस्पराचो अधिकृत प्रतिनिधी जावन ताका साक्ष दिवन ताच्या नांवान हांव तूं कितें अद्भुतां करता तें जावन आसा, ताच्या नांवान कितें हांव तूं जियेता तें जावन आसा पेंतेकोस्ताचो पयलो उद्देश. दुसरें जावन आसा हाका संबंध जावन आमचें मागणें आमकां देवा लागीं संबंध दवरूंक आमकां सहकार जाता. पाद्र्यापान सांगलें मनशाक सर्वेस्परान आपल्या रुपार रचलो कित्याक ताचे कडेन संभाशण करूंक. आनी आयच्या दिसा मोगाचें न्हू ह्या पेंतेकोस्ताचो अनुभव जावन आसा तांकां त्या शिसांक देवा लागीं निरंतर संबंध दवरूंक मागण्याचो स्पिरीट तांचेर देंवोन येता. नाजाल्यार मनशा सैमान मागणें म्हणूंक जायना. जर तर पेंतेकोस्ताचो अनुभव अभिशेकपणान आत्मो क्रियाळ जाल्ल्या वेळार आमकां मागणें म्हणूंक निरंतर जाता. आमी पळयता न्हिदल्या वेळारय मागणें आमचो आत्मो जाग्रत आसता. आमी पळयता गितांतल्या गितांत 5वो अध्याय 2रें वाक्य म्हणटा, हांव न्हिदोन आसलीं पूण म्हजें काळीज जागें आशिल्लें. हांव न्हिदोन आसल्यारय म्हजें काळीज जागें आसता. कित्याक म्हळ्यार म्हजो आत्मो थंयसर जिवाळ आसा आनी देवा लागीं निरंतर संपर्कार आसा, मागण्याच्या संपर्कार आसा. आनी ते सांत पावलोन थेसलोनिकेंक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायान 17वें 19वें वाक्यार आमी पळयता, कळनासतना मागा, सर गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या तुमच्या देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात. पवित्र आत्मो आनी मागणें एकामेका संबंदीत. पवित्र आत्म्याक अडखळ गेल्यार मागणें म्हणूंक जायना. पवित्र आत्मो अभिशेकपण आशिल्ल्या वेळार निरंतर कळनासतना मागूंक आमकां जाता. ताका देवाक अर्गां स्तुती जावंक जाता. देवाक जाय आसचें इतलेंत ताचे थंय संबंद जियोवचें. आनी हें जावन आसा दुसरें फळ ह्या उद्देश ह्या
ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಸು ಅನ್ ಎದುಳಿಸು ಪದ್ರೆಪನ ಎಜೆಕೆಲ್ ಪ್ರವಾದಿच्या 33 अध्यायांत 25 आणि 28 वाक्याचे उल्लेख आमकां ते सांगोंक सांगलें ताणें कोटेशन सांगूं ना पूण ताणें आमकां सांगलें नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो तुमी नितळ जातल्यात तें वाक्य 25वें वाक्य जावन धरता 27वें वाक्य म्हणटा म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हजे कायदे पाळीशें आनी आज्ञा पाळीशें करतलो म्हळ्यार पेंतेकोस्ताचो अनुभव असो आत्मो आमचेर केदळा जागृत जावन आसता त्या वेळा कायदे आनी आज्ञा आमी पाळटा आनी आमकां ड्युटोनॉमी 28वें अध्याय पयले तावन 14वें वाक्य सांगता जो कोण देवाचे कायदे व उपादेश पाळटा ताका केदाळे तो मुखेली जावन आसतलो न्ही पटलावधारी तकली जावन आसतलो न्ही शिमटी ताजे वैर एका वाटेन आयले 7 वाटेनी धांवतात हात घालणे हर एक काम यशस्वी जाता भुरगीं बाळां यशस्वी जातात तांचें काम यशस्वी जावन जाय तितलो ताका प्रतिफळ मेळटा जाय तितले उल्लेख आशिर्वाद आमी जाणाव त्या देखून हो मोठो नियाळ ह्या वेळार करता आसतना आमी मागया सर्वेस्परा लागीं सर्वेस्परा तुजो आयच्या दिसा मस्त तेंपात जावन आमी अथ्र्यो घेवन आसचो तो पेंतेकोस्ताचो अनुभव आमकां जावं करपा दी ताजो उद्देश आमच्या जिवितांत जारी जावं दी आनी ह्या मुखांतर हांव आनी तूं सर्वेस्पराक साक्षव्या म्हणून सर्वेस्वर लागीं तो मागया मोगाचें न्हू आमेन. सर्गींच्या बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें बसयल्लो पवित्र आत्मो कशें पेंतेकोस्ता दिसा उज्या रुपार येवन आपोस्तलांक धैर्याचो आत्मो दिवन अन्य भाशेन उलोवचें देणें दिवन भावार्थान तुजी सुवार्ता प्रसार करूंक धैर्यान भरलेंगी तेच पवित्र आत्म्याक आज आमी तुजे समोर हजर जावन आमचेर अभिषेक कर म्हण मागता बापा. आमचे थंय आसचें मनुश्य सै भोमटून काडना दैवीक आत्म्याच्या सक्तेन भरूंक आमकां सोम्या जेजू तुज्या पवित्र रक्तान आतां परिशुद्ध कर. आमकां आमी सोम्या मुखार समर्पण करया. एक घडी मौन रावन सोम्या म्हाका नितळ कर म्हण मागया आनी सोम्यान बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक स्वीकार करूंक आमकां आमी तयार करया. निरंतर पवित्र आत्म्याक उगडसिया 504 आणि 4 तळयो पेटून मुक्तीपणान त्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पण आमी बघया. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರಭಾ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರಭಾ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರಭ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ರೋಷಾದೇಶಾನಿಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು, ರೋಷಾದೇಶಾನಿಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अरिकांत का समय, उगलाप का समय, महिमांत का समय, स्तुति का समय, चीत का समय, वंदन का समय, आराधन का समय, वंदित का समय, महिमान का समय, स्तुति का समय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तालियां बैठो. ಪಾವನ ಪಾರೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಸ್ವಪ್ನ. ಪಾವನ ಪಾರೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಇದಾಸನತೆ. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಇದಾಸನತೆ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಾವನರೇ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಮ್ಮ.
ಪಂಚಶತಮಾಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಪಂಚಶತಮಾಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀವೇಗ ಬಾ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀವೇಗ ಬಾ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು. ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನ ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಕುರಿಸು ಈ ದಾಸನದೇ. ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಮ್ಮ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಡೆಯಬೇಡ. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. 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 ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು. ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವನದಿವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ
ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಡು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೆ ನೀ ಅಡವಿಯೋಳು, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೆ ನೀ ಅಡವಿಯೋಳು, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾತನಿಸಿದೆ, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾತನಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ತಗ್ಗೋದಿನ್ನೆಯೋಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳ್, ತಗ್ಗೋದಿನ್ನೆಯೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳ್, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು, ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು, ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. ನಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ತೆರೆದಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಶಿಲುಬೆಯೋಳು, ತೆರೆದಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಶಿಲುಬೆಯೋಳು, ರಕ್ಷಕರ ಗಾಯಗಳ 5ರಲ್ಲಿಯೂ, ರಕ್ಷಕರ ಗಾಯದಲ್ಲಿ 5ರಲ್ಲಿಯೂ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವ ಜದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 hallelujah. Pukte kar somyavo to mujhe, pukte kar somyavo to mujhe, argantu ka divu महिमा तुझी गावो. पukte kar somyavo to mujhe, sangata pukte kar somyavo to mujhe, pukte kar somyavo to mujhe, argantu ka divu महिमा तुझी गावो. pukte kar somyavo to mujhe, pukte kar somya kaanu mujhe, pukte kar somya kaanu mujhe, ताळो तुझो ऐको खुशी तुझी समसम. pukte kar somya kaanu mujhe, pukte kar somya kaanu mujhe, pukte kar somya kaanu mujhe, ताळो तुझो ऐको खुशी तुझी समसम. pukte kar somya kaanu mujhe, pukte kar somya dole mujhe, pukte kar somya dole mujhe, usvadawe polyo sobai tuji dekho. pukte kar somya dole mujhe, pukte kar somya dole mujhe.
복된 그 소며 노래 무지 복된 그 소며 하트 무지 복된 그 소며 하트 무지 바와 보이는 복순 새벽간 자라கும் 복된 그 소며 하트 무지 복된 그 소며 하트 무지 복된 그 소며 하트 무지 바와 보이는 복순 새벽간 자라கும் 복된 그 소며 하트 무지 할렐루야 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 हे पवित्र तुम्ही आमचे देव आणि आमच्या कुटुंबांच्या घरात आमच्या घर आमच्या समाज देशात हे पवित्र तुम्ही हालेलुया हालेलुया दाड तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा मुझे बाबा दाड तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा मुझे तुझ्या आज्ञा सगळा आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा मुझे बाबा दाड तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या आज्ञा मुझे अज्ञा ये तुझ्या मंदिरात अज्ञा ये मुझ्या जीवितात अज्ञा शेता अज्ञाय हा रागोण असा अज्ञाय तुझ्या मंदिरा अज्ञाय मुझ्या जीविता अज्ञाय हा शेता अज्ञाय हा रागोण असा देवोय तुझो देवोय तुझो देवोय तुझो आत्मा आमचे जिसू देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे जिसू देवोय देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे अज्ञाय तुझ्या मंदिरा अज्ञाय मुझ्या जीविता अज्ञाय हांव आशेता अज्ञाय हा रागोण आसा अज्ञाय अज्ञाय तुझ्या मंदिरा अज्ञाय मुझ्या जीविता अज्ञाय हांव आशेता अज्ञाय हा रागोण आसा ये पवित्रता ये पवित्रता आमचे दयेन ये पवित्रता ये पवित्रता आमचे सगळा म्हणजे म्हणूया ये पवित्रता ये पवित्रता ये पवित्रता आमचे दयेन ये पवित्रता ये पवित्रता ये पवित्रता आमचे
दैवीक आत्म्याचे हजरपण आमी बघून आसा. पवित्र आत्म्याक आमचें काळजां आमी उक्तीं करया. कित्याक सोम्यान सांगलां, तुमी जावन आसात जिवंत देवाचें मंदिर. जर तर आमी पातयेता, तो पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन जियोंक शकता, आमकां हर एका बंधनांतले सोडोवंक शकता. संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मनान पवित्र आत्म्या तूं म्हजे थंय येवन वस्ती कर. आमी सगळा सांगता पवित्र आत्म्याक आपोवया. पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या काळजांत येवन वस्ती कर. राबाक शुभा. पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या काळजांत येवन वस्ती कर. पवित्र आत्म्या तुमच्या काळजांत येवन वस्ती कर. पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्यान म्हाका अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्यान म्हाका अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्याचो अनुभव म्हाका फावो कर. पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्याचो अनुभव म्हाका फावो कर. पवित्र आत्म्या परिशुद्धपणान म्हाका भर. पवित्र आत्म्या परिशुद्धपणान म्हाका तूं भर. पवित्र आत्म्या तुझे दैवीक हजरपणान जियोवची कृपा म्हाका दी. पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवीक हजरपणान येवची कृपा म्हाका सोड. पवित्र आत्म्या हांव तुका संपूर्ण समर्पण करता. पवित्र आत्म्या हांव तुका संपूर्ण शरणागत करता. पवित्र आत्म्या तूं आतां हांगासर आसाय. तूं दोळ्यांक दिसनाय तरी तुजो अनुभव हर एकल्याक वांटून आसाय. ह्या घडये पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्यान आमकां हर एकल्याक अभिषेक करच्या पासून पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदेगात बळादीक तरान देवून येवन हर एकल्याक आपणूक विनवणी करता. हालाबा शेखला बाला बाला बा रबक शाबाला बाला 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 बा रेबक रेबक रा 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 रा. होली अनॉइंटिंग फायर, होली फायर मूव शाबा. हाला ला 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 बा 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 शिरे डी 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 रबक फला माई रा 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 रा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्म्या भावार्थामचे थंय जिवाळ कर. भावार्थामचे थंय जिवाळ कर. पवित्र आत्म्या मागण्याच्या स्पिरिताद्वारे आमचे थंय असले हर एक तराचे अन्याय अनितीचे बंधन, थाळण्यांचे बंधन, दुष्ट शक्तींचे बंधन तुझे थांब पयस वडचे हर एक तरेचे अविधेयपणाचे बंधन बापाच्या कुशेक आड रावून आम्ही तुझे थांब पयसरचे बंधन ह्या घडये समर्पण करता. हर एक तरेचे आमच्या जिवितांत असचे बंधन सोम्या ह्या घडये पवित्र आत्म्या मुखांतर निर्मूलन करणं आमकां पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पण फावो कर म्हण मागता. हालेलुया 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 रे डी 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 शाबाला बाला बाला बा हा बा बाबा शाबाला बाला बाला बा. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या तुझी देणी फळां जावन आसच्या अन्य भाशेचे देण्या खातीर मागता हांव पवित्र आत्म्या ह्या घडये हर एकल्यांची जीब आतां परिशुद्ध कर. आमच्या जिबेन थावन आमी कितें त्रिएक देवाच्या कुशे विरोध उलयल्ले ते सर्व ह्या घडये सोम्याच्या पवित्र रक्तान नितळ जावन आमची जीब तुजी भास उलोवंक बापा लागीं संभाशण करूंक आमच्या जिबेक जाय आसचें परिशुद्धपण लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया. अरे दिदी डाना मशाळे लिहिलेला रबशकला बाबा लशतना लाबा रबलतला मशकेलाबा रेत्रना शिखराबा. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या ह्या घडये तुझ्या पवित्र अभिषेकपणाद्वारे क्रिस्ताचे साक्ष जावन जियेवन क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आनी बापाच्या कुशे प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय आसचें आत्म्याचें बळ भवडताचे देणे आनी पवित्र अभिषेक पण आमकां हर एकल्याक लाभोवचे खातीर तुज्या आत्म्याक आतां धाडन अभिषेक कर. हालेलुया 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 मातशें खरा बारा बारा बा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 lamasha. Arararararara, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, 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 ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. पवित्रात्म्या तुझ्या देण्या फळांनी अभिषेक करच्या पसतो बळदीक तर आमकां अभिषेक करणं तुझ्या सुवार्ते खातीर वावुरच्या पसत. आमच्या शालम प्रेयर मिनिस्ट्रीच्या हर एका सांद्याक तशेंच आमकां आत्मीक सल्ला दिवन आमचे सांगता ह्या मिसां वावरांत वटेली जाल्ल्या आमच्या याजक बापांक फादर अनिल आल्फ्रेड हांकां तुझ्या अभिषेकपणान बळवंत तरान आशीर्वाद सुनो या तो पुनो नमा थीला ला बा तू तो ने ने दी त्या ला बाबा त्यांचे यश होतो नो ना यशस्वी सो हात जाऊन मार पाड कर सो मी आल कल 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 रे बा तुलो मा शेता ला 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 एक बळवंत अभिषेक या जाग जाऊन सो मी आजे जो मेल की सेदे वर्क सो या जाग जाऊन अभिषेक जाऊन कंका कृपा देऊन ब्लेस कर सो बरे थोनो मा थाला ले लीला तू करू ले ले त्यांच्या जीविताचे हर एक देई सोम्या तुझे जाऊन आईलेले जाऊन तुका मानवोंचे जाऊन आणि तुझ्या राजा खातीर वावुरचे जाऊन मारपाड करन आशीर्वाद सी सोम्या आल बाबा 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 रितनार शिरा रा 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 तशेंच हांगासर असलेल्या हर एकल्याच्या जीवितांत जे किते उणेपण आसा ते तू काढणं सोडणं आत्म्याच्या सत्तेन भरलेली पवित्र मंदिरात जाऊन भाग्यवान कुटुंबात जाऊन मारपाड जाऊन को जायसचे आत्म्याच्या बॉल याकडे हर एकल्याच्या माथ्याच्या केसांत जाऊन पायांची आडीपर्यंत वाळून येऊन हर एकल्या स्थापन जाऊन दे म्हणून आत्म्याच्या सत्तेन आता याकडे बापा तुझ्या लागी विनवणी करता राबा शबला बला बा टचरा बरा 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 बा होली फायर बारी तुझो ने डी 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 शकला बली दीना साला रा 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 डी 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 हालेलुया हिलरा बा हिलरा जोगोना पिडेस तासात सोम्या तांका आपण सोम्या आणि हील कर सोम्या हाल खती दी 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 होली हीलिंग पॉवर एकदम बरिश खलाई आला डी 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 शबरा बरा बरा बा टचरा बरा 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 बा हीला बाबा हिलरा 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 एकल्याच्या काळजात किती की एका तराची निरासपणाचा सोमी ते काढणं तका आशीर्वाद सिता आला बाबा 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 रू बाबा 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 शबला बा जीवितात सलवणीच पळून असलेल्या व्यक्तीक धैर्याचा आत्मा देऊन यशस्वीच्या वाटेन वसोक आशीर्वाद सिता म्हणता रीता ता 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 ती तू तो तो ता ने दी शाता ता ला 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 आर बाबा 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 शबला बा आर बाबा एकल्या जोखणाक दुष्ट शक्ती म्हाका एफेक्ट करना सा म्हणले चिंता पासा ते चिंता काढणं सड हांव तुझ्या संगत आता असा म्हणले धैर्याचो आत्मा
तका धैर्य देऊ नसा हाल बाबा 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 शबला बला 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 रितु तो तो ने 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 साला थिरा मा साला ले दी 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 हालेलुया 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो आमचे दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आता सगळ्यां दोळे दांबा मोगाचे नांव ते लावणी करूंक घेच्या पयलें पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या तकले तावन पांयाच्या त्या निमाणे तुदये पर्यंत वालचे खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया आमी हरी एकल्यानी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जावच्या खातीर ह्या कुडीन कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार पयस वेच्या खातीर समाधान ना समाधान आसा जाल्यार आमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्या कुडींत संतोष मेळच्या खातीर आमी आपटलेलें हरी एक बरें जावच्या आमच्या जिवितांत यशस्वी जावच्या शिकता जाल्यार आमचे शिकप बरें जावच्या खातीर आमचे दिसपरतो वावर काम बऱ्यान जावच्या खातीर आमी खंयसर वेता थंयसर आशिर्वाद आमच्या मारिपात वळच्या आमी हरी एकली आशिर्वादी जाल्ली व्यक्ती जावन आमी फुलच्या खातीर आमी जियोवच्या खातीर पवित्र आत्मे सकत करपा ह्या कुडींत ह्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडी विशेष तरान अभिषेक जावच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान हरी एकलो बावर्तान फातीनीन आमचो हात दोनी हात आमच्या तकलेचे दवरून ह्या घडी आमी विशेष अभिषेकपणा खातीर आमी मागया मोगाच्या ह्या आमच्या पवित्र हाता मारिपा ते दैवीक सकत करपा ह्या कुडींत वालच्या खातीर कसली पिडा शिडा आसा नापायीच जावच्या खातीर भलायकी बरेपण ह्या कुडीन वालच्या खातीर खंयची दुश्ट शक्त वायट सकत आसा वायटपण आसा सगळें ह्या कुडींत पयस वयच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाच्या समाधान संतोष बरेपण आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत वालच्या खातीर आमी वावरचे त्या ताळार हरी एक सुवातेर बरेपण आमकां मेळचें यशस्वी मेळच्या खातीर आमचो दिसपरतो वावर बरें जावच्या खातीर ह्या घडी आमी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें नांव पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायत आसतना पवित्र आत्म्याची सकत करपा विशेष तरेन ह्या कुडीन वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव हरी एकलें भावार्थान पातयेनीन आमचे जिवीत अभिषेक जावच्या आमची सगळी कूड पवित्र नित निर्मल जावच्या कित्याक पवित्र आत्म्याचें पयलें काम पवित्र करचें आमचें सगळें जिवीत पवित्र करचें आमची सगळी कूड पवित्र करचें परत ही कूड पवित्र आत्म्याचें जिवे मंदीर जावन उबारच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया कितेंय मेळेपण आसा कितेंय उणेपण आसा हस्कत गय आसा आमच्या तान पयस सरच्याक पवित्र आत्म्याचें सकत करपा बळादीक तरान प्रभावीत तरान ह्या आमच्या सगळ्या कुडींत तकले तावन पांयाच्या त्या बोटा पर्यंत वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें हरी एकले त्या पवित्र आत्म्याक पवित्राचें सकत करपाक आमी अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडी मागया मोगाचें हरी एकले बावर्तान फातयेनीन आमी मागया मोगाचें मागया मागा पवित्र आत्म्या कडेन मागा देव तो जावन आसा त्या पवित्राचें सकत करपा तुमच्या कुडीन वालच्याक सकट पिडा शिडा पळय जे कोणा खातीर तुमी मागतात तांच्या कुडीन ती पवित्र सकट वालच्या खातीर बावर्तान फातयेनी ह्या घडी मागा कम होली स्पिरिट कम touch, anoint, heal. May your mighty healings take place. May your mighty healing power flow. Touch each and every one of us. Anoint with your mighty power. Anoint. May your healings flow. Touch each and every. Bless all of us. Bless Holy Spirit. Bless, anoint. May your mighty healings take place. पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा देवनी हरी एक कुडीन देवनी अभिषेक कर पवित्र आत्मा तुझ्या सत्यान कृपेन आमकां अभिषेक कर आमचे जीवित पवित्र कर नितळ कर निर्मळ कर तुझ्या कृपेन ते अभिषेक कर ये पवित्र आत्मा ये हरी एक आमच्या जिवितांत कितें उणेपणा अस्कर काय राग मोत्सर हागे द्वेष क्रोध फरीक सगळे पयस तुझ्या 7 दैन्यांनी 12 फळांनी आमचे जीवित अभिषेक कर पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा कम होली स्पिरिट हील anoint us अभिषेक ಮಾಡಿರಿ ये पवित्र अपोस्तलांचेर मुरियमाचे देवोन आयलो ताका अभिषेक केले शरीरान भरले तुझ्या सुवार्तेचे साक्षी केले हरी एकल्याक अभिषेक कर या घडी आमकां अभिषेक कर आपोड आमकां हरी एकल्याक गुण कर अभिषेक कर या मुरीता होईस कर पवित्र अभिषेक कर आमकां अभिषेक कर तुका तुझ्या पुत्र येशूक साथी जावं आमकां कृपा दी पवित्र मजत जातो सोमियान पाठयलेलो मजत ते जेजू क्रिस्ताक भवतान स्वीकार करून भवतान ताका वळखून भवतान साक्षी जावं आमकां अभिषेक कर हरी एकल्याक अभिषेक कर आमकां हरी एकल्याक अभिषेक कर तुझे सत्तेन कृपेन भर तुजी सकत करपा ह्या कुडीन वाळय पवित्र आत्म्या पावनात्म वरಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸೈತಾನನ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ 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 We praise you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Holy Spirit. Praise the Holy Spirit. Praise the Holy Spirit. Praise the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy We adore you, Spirit. Holy Spirit. Adore you, Holy Spirit. We adore you, Holy Spirit. We adore you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 मग जनो आता एक लाईन रमी मुखार येऊनचे या पवित्र त्यालान पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर जाऊच्याक आम्ही अभिषेक पण घेऊनचे आमचो भाऊ बहीण तुमचेर हात दोन या घडी मागता असताना या पवित्र त्याला हांव तुमचेर मागता तेदून आमी मुखार येवचे ही पवित्र मागणी आमच्या कुडीचेर घेवची त्या मरीपात पवित्र आत्म्यान सकत करपा आनीकी बळादीक तरान या कुडींत वाळोवंक भलायकी बरेपण या पेंतेकोस्ता संदर्भार आमच्या जिवितांत जावचे खातीर आमी परत पवित्र आत्म्या उलो मारया आमी मागया मगचन की चरणों में पावनात्मा 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 मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में यीशु के चरणों में पावनात्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है, यीशु तेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, दैविक सत्तेन माता बोरो हे पवित्र देवोने नवे जीवित माका लाभो के पवित्र देवोने दैविक सत्तेन माका बोरो के नवे जीवित माका लाभो के दी तू माता तुझी संसनी शांति समाधान जिये उचिनी धार तू मुझे तुझी सादेनी सेवक सांचियो विश्वास पानी पवित्र
सकतेन म्हाका भरोके पवित्र आत्म्या देवोये नवे जिवीत म्हाका लाभोके पवित्र आत्म्या देवोये दैवीक सकतेन म्हाका भरोके पवित्र आत्म्या देवोये नवे जिवीत म्हाका लाभोके Pestateram tu sakasaila boy Rutiram tu busabola boy Takliram tu vishila boy Kalsamchi tuja mogan peka Pavitratmya devoye दैविक सकतेन म्हाका भरोके नवे जिवीत म्हाका लाभोके वायटा विघ्नांतले तूं राखोटको अस्कत कुडीक तुजें मंदिर तुका अंतस्करणां म्हज्या पिडार तुका सगळी वाटेन सदा कोणा खातीर आमकां मागूंक जाय तांचे खातीर आमी मागया आख्या बोवीस सभे खातीर आमी मागया पापा साहेबा खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर याजकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर तांच्या जिवितांत आनी तांचे मिसां फळादीक जावच्या खातीर आमी मागया आमच्या देशाचेर पवित्र आत्मा येवन आमच्या देशाचेर संवसाराचें रूप बदलोवन दी पवित्र सकत वाळोवन दी शांती समाधान सगळ्या संवसाराक राज जावं दी म्हणून मागया आमच्या भुरग्या बाळां खातीर विशेश तरान इस्कॉलाक वेतात तांकां शिको मोती उज वाड समी तांकां सदां राखून सांबाळून दी म्हणून तांचे खातीर मागया आमच्या युवा जनांक पवित्र आत्मा अभिषेक करून दी सारक्या वाटेन तांकां चलोवन व्हरून दी तांचे जिवीत नंदन करून दी म्हणून युवा जनां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या मागया आनी आमकां वैयक्तीक तरान आमकां सुमयाच्या पांयां तळा आमचे सगळे कश्ट दूख पिडा शिडा समाजचे दूख सोलवून सगळें समर्पण करया सुमयाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत भरपूर वाळून दी म्हणून मागून ते आशिर्वाद सोडूंक आमी तयार जावन गावया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंतान Idia boda sakramenta Sustang naman karuya Purviratya rupa pona Navyariti adaya Sarvormecha astvisya Bhavatache Bortivya Sashe Bapa Tashe Puta Ulasani Stutisa Patvi Mahima Sasna Sasna Eka Sayan Versita Tuka Dogacha Spirita Sama Sami Navata प्रार्थुया ये देवाची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर या पेंतेकोस्ता संदर्भी आज आमकां विशेष तरान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक केलाय आसता त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमचें जिवीत नवें कर सदांच आमचें जिवीत चलोवन व्हर आमकां आनी आराधनांत या माध्यमा मारिपान वांटेली जाल्ल्या गांवांतल्या परगांवांतल्या आमच्या भावंडांचेर तुजे विशेष देणी वत तांकां कृपेन भर तांचे जिवितांत सदांच समाधान संतोष तांकां दी सदांच तांची तूं जतन कर तांचे जिवीत तूं आशिर्वादीत कर आनी अशें सदांच तूं तांचे सांगता आसाय म्हणल्या त्या धैर्यान भरोशान जिवन तांकां करपाक दी जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना